37th नॅशनल गेम्साचो 2023 होस्ट जावपाचो आसा तेजो पयलो जो लॉन्चिंग लोगो कार्यक्रम जो आसा तो नुकतोच संपन्न जाल्लो आसा. ह्याच नॅशनल गेमाक धरून 18 जुनाक मास्कोट लॉन्च सेरेमनी ह्याच श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातली. सगळ्यांक तुमकां मायमोगाची हो मास्कोट लॉन्च जो आसा तो विद्यार्थी आणि खेळगड्यांच्या उपस्थितीत जातलो ह्याच श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर इन द जॅम पॅक स्टेडियम ऑफ ऑलमोस्ट 5000 कॅपॅसिटी. ह्या संदर्भात मोठे टॉल लिडर्स इन द स्पोर्ट्सिंग फिल्डी स्पोर्ट्स फॅडरेशन जी आसात तांचे येतले आणि ज्यांच्यांनी आमचे खातीर खूब ह्या नॅशनल आणि आंतरराष्ट्रीय पाहिलेले आसा असे हस्तीयो त्या मास्कोट लॉन्चा खातीर उपस्थित आसतले. 18 जून हो गोंय एक क्रांतिकारी दिन जावन आसा आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आज तो दीस आमी फिक्स केल्लो आसा. ह्या संदर्भात आमकां आदरणीय डॉ. प्रमोदजी सावंत गोंयचे मुख्यमंत्र्यांचे खूप आधार आणि सातत्यान पॉझिटिव्ह वचपाचे हो एक संदेश दिल्लो आसा. हांव मागतां ह्या वेळाचेर तुमकां सगळ्यां कडेन की अशाच तरेचो तेंको आणि अशाच तरेचो मोग तुमचो आमच्या खेळा खात्याचेर आसता. लगोरी आणि ते डेमो स्पोर्ट्स या लगोरी आणि आमचे घटका हे मेडल टेलीन आसपाना. इट इज जस्ट अ डेमो. कारण ज्या वेळाचेर पयलेच पावटी आमी जेन्ना खंयचो एक स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस करता फाटले पावटी योगा आणि मल्लखांब हो डेमो स्पोर्ट्स आशिल्लो आणि म्हणूनच आता ताका मेडल टेलीन आमी समावेश केल्लो आसा. आणि लगोरी आणि आमचो घटका जे आसा ते ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जे आसात ते डेमो स्पोर्ट्स म्हणून आमी घेतले. बट इट विल गेट द नॅशनल स्पोर्ट. इन्फ्रास्ट्रक्चराचो स्टेटस कितें आसा? एफर्ट्स तुम्ही घातला इतले आयज साकार जाला. डेफिनेटली आमी म्हणपाकूच जाय कारण हो जो इनिशियम आज सुरू जाल्लो आसा आणि एफर्ट्स म्हजे एकट्याचे ना. एफर्ट्स सगळ्या गोंयकारांचे आसा. गोंयकारांचें स्वप्न आशिल्लें की आमचो जो नॅशनल गेम्स गोंया भितर जावचे आणि आमचो आता ही फक्त सुरवात आसा. बरेचशा काही गोष्टी उलोवपाचे आसा आणि हो जो प्रश्न जो तुवें केला तो शेवटच्या क्लोजिंग सेरेमनी जातली त्या वेळाचेर. इन्फ्रास्ट्रक्चराचो स्टेटस आयच्या दिसा कितें आसा? इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तुमकां सातत्यान म्हणिल्लो आसा की आमची इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळे काही गोष्टी तयार आसा. ताजी फक्त बाकीचे ओव्हरलिस्ट म्हणू नाका, ताका ब्रँडिंग म्हणू नाका, ताका बाकीचे सगळ्यो बारीक बारीक टचअप म्हणू नाका. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आनी त्यो आत्तां आमी करपाक शकना. काय गोंयचो पावस ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जर विचार जर केलो जाल्यार त्यो नंतर